मोगाळ बाबा भयणीनो, एक रातेलीन सांपडलो कुळकुळो सोरोप. ताका रेटल स्नेक म्हणटात इंग्लिशीन. आनी ताका राग आयलो जाल्यार तो शेपूट खुळखुळता. तर असलो स्वरूप और मनजात ताका इतलो राग येता, त्या रागानूच तो आपल्या स्वताक चाबता, घास मारता. आनी ही अशें आमचे तांय घडटा. ही एक जावन आसा प्रतीक. जेन्ना आमी रागान भरताव, दुसऱ्यांचेर जळटाव आनी तांकां भोगशिनान, तेन्ना आमी आमच्याच जिविताक त्रास करता, दुयेंस करता, आमकांच घास मारता. दुस्मानाक घास मारचे शिवाय आमी आमकांच घास मारता. कित्याक तिडकेन भरलेलो, संतापान भरलेलो आमचें जिवीत आमी आमकांच भोगशिनात न्हय म्हूण आमच्या दुस्मानाक, आनी त्या खातीर आमी आमचें जिवीत इबाडटा, दुयेंस जाता. आनी मागीर दोतोर म्हणटात जितले पेशंट आमचे तांय येतात ते चडशे रागान भरलेले मनशां, दुस्मानाच्या रागान भरलेले, आनी ते तांकां भोगशिनात आनी स्वताकूय भोगशिनात. आनी त्या संतोपान, त्या रागाच्या जिवितान ती दुयेंसाक सांपडतात. आनी तेका वखद कितें? द बेस्ट मेडिसीन म्हणटा तो आमी आमकां पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानान आयकलां. जेजूची वळ, जो कोण तुमचेर जळटा, तुमकां रागान घालता, ताचो मोग करात. मोग केल्या उपरांत तुमकां दुस्मान मेळचो ना, तो तुमचो मोगाचो जातलो. आनी जे कोण तुमकां दूख त्रास दितात तांचे खातीर मागात, तांचे पासत मागात. कशे भाशेन आमी आमच्याच जिवितान, आमच्या तिडकेचें जिवीत, रागाचें जिवीत, कशे भाशेन आमी हे जिविताक फुडो करता. रागाक, तिडकेन भरलेलें जिवीत आमकांच आमच्या जिविताचो द्वेस करता, आमचें जिवीत ताब्यान घेता, आमकां कंट्रोल करता. तेन्ना देव म्हणटा, तुमी म्हज्या मोगाची. जशें हांवें तुजो मोग केला, जशें दुसऱ्यांक तुमकां बरें करूंक जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय. दुसऱ्यांनी तुमकां भोगसूंक जाय जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. आनी भोगशिल्या उपरांत जायतो भार आमच्या जिविताचो पयस जाता. आमच्या जिविताक स्फूर्ती मेळटा, घोटाय मेळटा. तेन्ना स्तोत्रान एक स्तोत्रकार अशें म्हणटा, म्हज्या दुस्मानांनी म्हाका म्हज्या जिविताच्या वाटेर खोड्डो काडलो, त्या खोड्ड्यान पडोन मरोंक, पूण तेच त्या खोड्ड्यान पडले.